entire core zone of Tiger Reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. And त्यांनी बोला 1 lakh more, 1 lakh more. 150 persons only involved in Tiger Reserve as far as we have calculated from the maps, the data सगळे काढून आज तांकां सप्लाय केला. कोर झोन दुसरो आसा पळय तो सँक्चुरी ना, पण सगळो गांव आसा न्हू तो सँक्चुरीच्या भितरी ना, टायगर झोनान ना. पण हे बेश्टे पॉलिटिशियन कोण जाण सगळीं जाणा कोण पॉलिटिशियन म्हणून. एक दोग जाण आहात ते म्हणटात ना 1000, 50,000, 1 लाख सगळे लोक आहात. कित्याक कोण समजा कित्याक तशें म्हणटात आमकां समजना. ते आमी आज CECक आमी स्पश्ट केला. आमचे सगळे सँक्चुरीचे आमी नंबर तांकां दिल्यात. मिस्टर सुभाष फलदेसाय, मिस्टर गणेश गांवकर तांकां सगळे आमी डॉक्युमेंट्स आनी फायल्स धाडल्यात. कित्याक म्हण हे पळय मॅप आहा. आतां तुमी दाखया ह्या मॅपान तुमचो लोक खंय आसा म्हणून. व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा त्याचो उपयोग जातालो, कारण व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जे कॅचमेंट एरिया आसा नद्यांच्यो तेंचें रक्षण जातालें. आनी आमची न्हंय जी आसा मांडवी आसूं, जुवारी आसूं, तळपण आसूं, गालजीबाग आसूं, ह्या सगळ्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें सुरक्षीत उरतालें. आनी ताका लागून गोंयांक राखीव व्याघ्र क्षेत्र आसप गरजेचें आसा. माझ्या लोकांक जो त्रास जाता, माझ्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आसा ह्यो CECचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेले आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आहा. As it is, Goa is not according to NTCA rules. NTCA is National Tiger Committee असता पळय, तांचे rules असता की to declare a tiger reserve you have to have at least 80 to 100 resident tigers to declare it as a tiger reserve. सध्याची जी स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सट्रीम गेला आणि त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो सगळ्यांची मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा टायगर रिजर्व जावचें सगळें बरें. लोकांनी आतां जे पळय आसा ते आमी बरे आसा आनी आमचे त्रासाक घालना. तो टायगर रिजर्व नाका. पण